राज्याचे परिमल रॉय आणि पंचायत मेंबर्स, सरपंच, सगळे कॉलेजीचे प्राचार्य आणि ही कार्यावळ मुखार व्हरपी सगळ्या कॉलेजीचे शिक्षक, कोऑर्डिनेटर आणि सगळे ग्रामस्थ तुमकां सगळ्याक मना काळजांतल्यान येवकार. तुमकां सगळ्याक येवकार दिल्या उपरांत हांव माननीय पंचायत मंत्री श्री मवीन बाब गुदिन्हो हांकां विनंती करता की तांणी ह्या समयार आपले उलोवप करचें. भोवमानेस्त आमचे गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बाकीचे माझे वांगडी मंत्री, आमदार, चीफ सेक्रेटरी, बाकीचे सगळे ऑफिसर, सगळे दुसरे पार्टिसिपंट्स, प्रोफेसर्स आणि आज खऱ्यांनी हांव समजता एक सगळ्यान व्हडले पावल आमी उचलता आणि पावल उचलता हे आमकां खबर नासले अशें न्हू. सगळे उलयताले आणि अशें जावपाक जाय म्हण आमी योजिताले व मनान हाडटाले विचार. पूण खऱ्यांनी हे करपाक आख्खे भारत देशान तशेंच आमचे गोंयान आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र बाब मोदीन आत्मनिर्भर भारत संपूर्ण आमचे गोंयान ही स्कीम लागू करून आमी कशे सेल्फ सफिशियंट जावचे म्हाका दिसता हे आमी खरे बरे भाशेन येवजिल्ले आसा. चड म्हाका जायते ते भाशेन टेक्निकली सांगपा नाका, हांव उदाहरण प्रॅक्टिकली सांगपाक सोदता. आमकां सगळ्यांक जेवपाक जाय, आमकां सगळ्यांक खावपाक जाय. फूड इंडस्ट्री केन्नाच उणें जावपाना व तेजी गरज कमी जावपाना. पॉप्युलेशन वाडटा तशें ते मायज जायत वयता आणि हे पॅन्डेमीक येयला तेन्नासून कोविड-19 आमकां आनिकूय ओडोक येयला. आमी स्वताचे कितें तरी करपा जाय. स्टेटीन आमचे भाशेन जे नागरीक आसा स्वताचे पायान उबे रावपा जाय. जे हांगा किल्लोवपाक शकता, हांगा आमी रोवपाक शकता, आमी हांगा उत्पन्न करपाक शकता, ते आमी खऱ्यांनी करून दाखोवपा जाय. सादे उदाहरण घेया. जेवपाक आमकां भाजी जाय, जेवपाक खावपाक मोस्ट कॉमनली यूज आमी जे खाता चिकन जाय, नॉन व्हेजिटेरियन आसा तांकां. नुस्तें जाय, हे गोंयान थोडे प्रमाणान तरी आमकां मेळटा. आमी पळयला की व्हडले प्रमाणान हे गोंयान आमकां भायर सावन गोंयच्या भायर सावन येता. फुलां आमकां गरज आसा. एकदां हांव रफली एस्टिमेट करतालो, जे माझे मित्र आसा वेगळे वेगळे इंडस्ट्रीन, ती फुलां म्हण नाका, चिकन म्हण नाका, पोल्ट्री प्रोडक्ट म्हण नाका, मीट प्रोडक्ट म्हण नाका, बाकीचे तुझे भाजी म्हण नाका. तेणी एक अंदाज लायताना सांगले, मिट इज द इंडस्ट्री एवरी डे जे कंजम्पशन करता उणेच उणे म्हाका दिसता आणि या म्हयन्याचे हिशोबान thousands of crores, हे हजारांनी कोटी आमचे शेजारी स्टेट आसा ते श्रीमंत जाता कित्याक आमी तांकां पयशे घालता. म्हाका एक सादे सांगा, भाजी आमी किल्लावपा जायना, आमकां रोवपाक ताकद ना, आमकडे जमीन ना, आमकडे एबल हँड्स ना, आमचे तरुण भुरगे ना, आमच्यो बायलो ना, आमी कित्याक करना? डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणटा ते आमकां ना. आमी चिंतता हे आमचे सगळे पावणे काम आसा. दे शूड नॉट बी थिंकिंग इन दोज टर्म्स. आमी खंयचेय आमचे काम करपाक तयार आसपा जाय. पोल्ट्री एक टायमा हिंगा इतली तांत्यां जाताली, आज ती जाता. एक पोल्ट्री गोंयान ना म्हाज्या हिशोबान तरी. हांव जाणा कितें एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आसलो, सगळे भायर सावन येता. पोल्ट्री प्रोडक्ट सगळे भायर सावन येता. फुलां आमकां आमी कोणा खंयचेय ओकेजन जाल्यार आमी वीश करपा वयता, फुलां सगळीं भायर सावन येता. हजारांनी कोटी रुपया, 3000 ते 5000 कोटी रुपया भायर वयता आमचे. हे आमी हांगा तरी केल्ले आणि आमची भाजी जी आमी किल्लायतली ती गोस्ताची, सगळ्याक तेका स्वाद आसा. हांगा गोंयान कितें पिकता ते एक म्हणटा एक गोड वस्त आसता. हे आमी कित्याक करना? सो ही जबाबदारी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आपल्या माथ्यार घेतलेली आसा.
ताड्यो मारतना एक हातीन जायना. आमचे नागरिक मुखार सरपाक जाय. आमचे पंचायत आसा त्यो मुखार सरताच. आमकां पंचायतींनी डेव्हलपमेंट खरे अर्थान पळयले बगत सुंदर गोंय जे आमी भांगाराचें गोंय म्हणटा तें पळोवपाक मेळपाना. सेंटरान पयलेच खेपे आमकां 75 crore रुपीज दिल्ले आसा. अनटायड आनी टायड फंड्स आसा. अनटायड फंड्स म्हण आहा ते आमकां कितेंय करपाक मेळटा. आमच्या खंयचे स्किमी घालपाक मेळटा. बाकीचे डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करून आमचे पंचायत्यो जे आसा आमी रेडी आसा. कॅटलिस्ट, वी आर रेडी टू बी द कॅटलिस्ट फॉर मेकिंग आवर सेल्फ सफिशियंट. आमी रेडी आसा. बाकीचे डिपार्टमेंट स्कीम घेवन मुखार येवन दी. ती एनिमल हजबंड्री आसून दी, ते बाकी दुसरे अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आसून दी. तुम्ही स्कीम घेवन येयात. आमचे तरुण भुरगे मुखार सरतले. आमचे तरुण भुरगे तयार जातले अशें आपलो व्यवसाय चलोवपाक. आणि तेन्ना ही व्यवसाय आणि ह्यो स्किम्यो तरी आमी सरकाराच्यो युटिलायज केल्यार खूप स्किम्यो आसा युटिलायज जायना. खूप पयसो केंद्रासून येता अनयुटिलायज उरता. हे तरी आमी खऱ्यांनी सगळ्यांनी मन गायल्यार म्हाका दिसता गोंय दुसरेच भाशेन जातले. सगळे आमकां गरजेवन ज्यो वस्तू जाय त्यो हांगाच आमी पिकोवन दाखयतले. टुरिस्ट इतले लोक हांगा येता. हँडीक्राफ्ट्स आमी करपाक शकता. आमचे काय बरे सुंदर पेंटर आसा. काय बरे सुंदर आर्टिफॅक्ट्स करपी मनीस आसा. आमी करून दाखयला. आमी इंटरनॅशनल इव्हेंट्स कितलेशे केला. हे आमी केल्यार टुरिजमूय वाडटले. लोक आमचे हँडीक्राफ्ट्स डिग्री आमी करता ते घेतले आणि आमी हे भाशेन सफिशियंट जावन गोंय आमकां उत्पन्ना वदान आमकां आनी फुडें वचपाक मेळटले. की आमी सगळे डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करचे पडटले. आणि जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री म्हाका सांगताले प्रत्येक पंचायतीन एक नोडल ऑफिसर ते अपॉइंट करतले सगळे डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करपाक. पंचायत म्हणल्यार देर आर 191 पंचायत. सगळे हे पंचायतींनी तरी हातभार केल्यार हातभार घालून तरी काम केल्यार म्हाका दिसता पंचायतींनी हेजो निकाल बेगीन येतलो. आणि आज सेंटरासून आमकां फंड्स दिल्ले आसा. दुसऱ्या डिपार्टमेंटान तरी कमी फंड्स मेळ्ळे. आमकां अंडर 15 फायनान्स कमिशन मायज फंड आमकां दिल्ले आसा. उपयोग करी. अनटायड फंड्स आहा ते स्किम्यो तुम्ही हाडा आणि रेडीमेड आमचे युथान दिया. युथ आमचे कित्याक मुखार सरपाना. आमी तांकां मुखार काडटा. पंचायतीन हांव जबाबदारी दिता आणि एज पंचायत मिनिस्टर हांव तेंचे वतीन हांव खात्रेन सांगता येस पंचायत विल वर्क. दे विल कम फॉरवर्ड. लेट अस मेक गोवा सेल्फ सफिशियंट. खूपश्यो वस्तू आसा. हांवें उल्लेख केला कॉमन वस्तू ज्यो आमकां डेली जाय पडटा त्यो. हांव आनी कितल्योश्यो वस्तू उल्लेख करपाक शकता पूण टायमाची बंदी आसल्या कारणान हांव तें म्हणना. कित्याक बाकीचे उलोवपी आसतले आनी तांकांय संदी मेळपाक जाय. खऱ्या अर्थान हो बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम आसा. बरो सुरवात आमी पर्सनली तरी आमी मेळना. वाया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आमी मेळटा पूण आमचे इंटरॅक्शन जाता. हांव समजता हेजो निकाल बरो येवन दी. आमी फुडें या आणि खऱ्यांनी बरे स्किम्स आमी गोंयचे लोकां खातीर आमी दिवया. फक्त उलयन आमी दाखोवया नाका. खऱ्यांनी आमचे तरुण भुरगे आसा तांकां आमी मुखार काडया. दूदच हांवें एकदां उलयल्लें. दूद सुद्दां कितले आमकां हांगा फकत 60,000 लिटर्स. आमकां जाय 1,40,000 लिटर्स. बाकी सगळे दूध भायर सावन येता. आमी आमचे भुरग्यांक एनकरेज करपाक शकना. आमी मेकनायज करपाक शकना. आज सुद्दां तेंचे सूज करनासतना पयसो आसा तितून ते व्यवसायान म्हाका खबर आसा. म्हणून आमी सगळ्यांनी आज हे कार्यक्रमाचे निमित्तान आमी एक निचोव करया. आमी ह्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्यो फायदो घेवन तेजो प्रॅक्टिकली उपयोग करून उत्पन्न स्टेटीचे वाडोवया. आमचो स्वताचो व्यवसाय ना तो पिकोवया आणि करून दाखोवया. हेच सांगून हांव सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक कारजंताक देव बरें करून उरता आणि समजता हो आमचो कार्यक्रम खूप आनी खूप सफल जावपाक सगळ्यांचो हातभार आसतलो. देव बरें करूं. माननीय माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे लागीं विनवणी करता की ताणें आपलें उलोवप करचें आणि ह्या कार्यावळीचें लोकार्पण करचें.
गोय सरकारच्या वतीन सुरू करपी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाचें लोकार्पण करपाक आमच्या मदीं आसात आमचे पंचायत मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, आमच्या मदीं आसात आमचे WRD मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी, आमच्या मदीं अजून कितलेशेच आमदार आनी अजुनूय म्हणजे कदाचित म्हाका थोडे जाण कोणी मॅडम एलिना आसा, बाकीचे आनी कितलेशेच जाण आमदार आनी मंत्री आसतले, कदाचित म्हाका व्हर्च्युअली सगळे दिसना. ह्या त्याच बरोबर म्हाज्या बरोबर हांगासर हो कार्यक्रम आमी म्हाज्या ऑफिशियल रेजिडन्साचेर करता. थंयसर आमचे राज्याचे CS बाब परिमल राय हे उपस्थित आसा. हांव पयल्यान पयलीं तुमचे सगळ्यांचे मागीर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन, जिपार्ड, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत आनी सगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच, तांचे सेक्रेटरी, सगळे स्टाफ खूब बरें दिसता की पयलेच फावटी अशा व्हर्च्युअल रॅलींतल्यान उलयता आसतना म्हणजे जवळपास 1,500 पेक्षा चड लोक हे ऑनलायन आसा. सगळ्यांक उत्सुकता आसा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे कितें, आनी आमचे पंचायत मंत्री बाब माविन गुदिनोन ताजी थोडीशी आयडिया तुमच्या समोर दवरली, थोडीशी संकल्पना तुमच्या समोर दवरली. हांव सगळ्यात पयलीं खरें म्हणजे 2 ऑक्टोबर फाल्यां ह्या कार्यक्रमाचें लोकार्पण जावपाचें आसलें, बट फाल्यां इनवॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, सगळ्या पंचायतींची ग्रामसभा हे सगळो विशय तकलेंत घेवन आमी गांधी जयंती आनी शास्त्री जयंती ह्या दोनूय जयंतीच्या निमित्तान ह्या कार्यक्रमाचें लोकार्पण आमी जरी म्हटलें आसत जाल्यार आमी तशें म्हणटा की महात्मा गांधीजीन सांगलेलें भारत देशाचो आत्मो जर खंय आसत जाल्यार तो गांवान आसा. आनी ताकाच लागून सुरवातीच्या घडीक आमकां हो कार्यक्रम पूर्ण गोंयांत सुरू करपाचो आसा. आनी गोंयांत सुरू करता आसतना सुरवातीक ग्रामपंचायती 191 आनी दुसऱ्या फेजींतल्यान 14 म्युनिसिपालिटी अशा पद्दतीत ह्या कार्यक्रमाचें स्वरूप आसतलें. आमी कोविड-19 महामारींतल्यान उलयता म्हणजे वता, आनी कोविड-19 ही महामारी घडये कदाचित जावंक नासली जाल्यार आमचें कदाचित हें व्हर्च्युअल टॉकूय आसनासलो आनी आमी आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचेरूय कदाचित म्हणजे विचारूय करचे नासले. म्हणून आमी म्हणटा संकटानूय आमी संद सोदपाक जाय आनी ती संद आतां आयिल्ली आसा. ह्या संकटांतल्यान आमी भायर सरता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव विशेश करून सगळ्या ग्रामपंचायतीचे पंच आनी सरपंच ज्यांच्यांनी ह्या कोविड-19 महामारीत ज्या पद्दतीत कार्य केलें, खरोखरूच तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हणजे वॉलंटरिली हांवें उलो मारलो आनी पयलें लॉकडावन जेन्ना जालें आनी लॉकडावनाच्या उपरांत सगळ्या लोकांक मदत करपाची वेळ आयली. तांच्या घरा कडेन व्हरून तांकां ग्रॉसरी आयटम पावोवपाचे आसतले किंवा ताज्या उपरांत टेस्टींग आसतलें, ताज्या उपरांत हॉस्पिटलायजेशन आसतलें, ताज्या उपरांत होम आयसोलेशन आसतलें. ह्या सगळ्यांक ग्रावंड लेवलाचेर डायरेक्ट कनेक्ट जर कोण आसतालो आसत जाल्यार तो पंच आनी सरपंच तुमी आसतले. म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे आसात, बट तुमी वॉलंटरिली तें काम केलां. म्हणून ऑलरेडी म्हणजे एक्चुली फाल्यां अनाउन्समेंट करपाची आसली, बट त्याच धर्तीचेर आयज आमी सगळे पंच आनी सरपंच ह्या फावटीचे ह्या टायमात ही महामारी आयल्या म्हणून तांकां सगळ्या जाणांक कोवीड वॉरियर ही सर्टिफिकेट तांच्या डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हांच्या मार्फत सगळ्या जाणांक दिली वयतली. आनी निश्चितच आमचो डायरेक्टर पंचायत आनी पंचायत मिनिस्टर वील टेक द इनिशिएटिव्स. म्हणजे ह्या फावटीचे पंच हे कोवीड वॉरियर पंच म्हणून तांच्या आयुश्यभरांत ते वळखले वयतले. आमी ह्या कोविड-19 त्या महामारींतल्यान वयता आसतना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळी कामां केली. जशें आमी म्हणटा की फ्रंटलायन वॉरियर्स, हेल्थ दोतोर आसतले, नर्सीस आसतल्यो, पॅरामेडिकल स्टाफ आसतले, आमचे पुलीस आसतले, कलेक्टर आसतले दोनूय. म्हणजे 24/7 त्या बॉर्डरीचेर काम करपी, 24/7 त्या पंचायतींत काम करपी, अशा वेगवेगळ्या जाणांक वेगवेगळी कामां लायली. आनी हें सगळें सांगता आसतना आमच्या तकलेंतल्यान म्हणजे वेगवेगळ्या जाणांच्या तकलेंतल्यान वेगवेगळ्यो संकल्पना येताल्यो. आनी हांवें विशय आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर आनी जिपार्ड ह्या संस्थेचे म्हणजे बाब मायकल आसतलो किंवा सॅम्युएल मॅथ्युएल आसतलो, हांच्या कडेन हांवें संकल्पना मांडली, विचार मांडलो की पुराय गोंयांतलो आमकां सगळ्या ग्रामपंचायत आनी म्युनिसिपालिटींतलो सर्वे करपाक जाय. आनी तो सर्वे कित्या खातीर तर आमकां जर स्वयंपूर्ण गोंय करतलें आसत जाल्यार बेजिकली
आमकां थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें अवेलेबल आसा, थंय मॅनपावर कितें अवेलेबल आहा, थंय स्किल्ड मॅनपावर कितें मेळटा आनी कितें मेळना हें जो पर्यंत आमकां कळना तो पर्यंत आमकां फुडें पावल घालपाक जावचें ना. त्याच धर्तीचेर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांणी इनिशिएटिव्ज घेतली, म्हणजे तांणी चॅलेंज घेतली आनी तेणी पयल्यान पयली आपल्या अंडर येवपी सगळ्यो कॉलेजीस हांकां ह्या कोवीड-19 महामारींतल्यान तांच्यांनी खरोखरूच इनिशिएटिव्ज घेवन कामाक लायले आनी तांच्यांनी बी ती चॅलेंज म्हणून गोंयांतल्यो 191 पंचायती आज पर्यंत म्हणजे कोणी काम केलां बेजिकली प्रेसाकूय खबर ना आनी बऱ्याचशा म्हणजे आमच्या मोजक्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक जर सोडलें जाल्यार बाकीच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसर आमदारांकूय खबर ना. बेजीक काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार प्रोफेसर्स आसतले, टिचर्स आसतले, स्टुडंट्स आसतले, तांची जी पुराय टीम तांचेय सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता, खरोखरूच कॉंग्रेच्युलेट करता. तांच्यांनी कसलोच हिचकिचाट न करता प्रत्येकान त्या गांवांत पंचायतीन गेले, पंचायतीन त्या पंचां कडल्यान सर्वे घेतलो, त्या गांवांतल्या NGOंक मेळ्ळे, त्या गांवांतल्या जाणटेल्यांक मेळ्ळे आनी तेच्या कडल्यान तुज्या गांवांत कितें आसा, तुज्या गांवांत कशा पद्दतीन आमी एग्रीकल्चर प्रमोट करूं शकतले, वेटरनरी प्रमोट करूं शकतले, स्किल्ड मॅनपावर कितें आसा, पारंपारीक उत्सव कितें आसा, खेळ कितें आसा, सगळ्यो गजाली तेंच्यांनी जाणून घेतल्यो आनी एक बेजीक सर्वे रिपोर्ट तयार केलो. आनी हो असो जवळपास 9,000 पानांचो सर्वे रिपोर्ट, ताज्या उपरांत जिपार्डाची आमची टीम हाजेर बसून तांच्यांनी इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रॅटजी कितें आसतली, म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार रुरल ग्रामपंचायती वेगळ्यो, कोस्टल ग्रामपंचायती वेगळ्यो, सेमी अर्बन ग्रामपंचायती वेगळ्यो, मायनिंगेंतल्यो ग्रामपंचायती वेगळ्यो, असो वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींतलो वेगवेगळो रिपोर्ट आसतलो. तो रिपोर्ट एकी कडेन हाडून आमी कितें करपाक शकता हें तेंच्यांनी ठरयलें. आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जशें तुमकां खबर आसा की आत्मनिर्भर भारत ही तांच्यांनी पॅकेज काडली आनी ह्या पॅकेजीच्या अंतर्गत म्हणजे कोवीड-19 महामारीत जो जो मनीस सफरर जाला त्या मनशा पर्यंत पावपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. आमी गोंयांत जवळपास 27 डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या सॅक्टरां कडेन पावले, जशे MSME आसतले, कन्स्ट्रक्शन आसतले, स्ट्रीट वेंडर्स आसतले, दूदकार आसतले, शेतकार आसतले, अशा 27 तरेच्या मागीर ते गाडेधारक आसुनी ह्या सगळ्यांक जाणांक खंयच्या ना खंयच्या पद्दतीत फायदो दिवपाचें काम, ताका डायरेक्ट बेनिफीट दिवपाचें काम, म्हणजे ताका डायरेक्ट पयशे तेज्या एकावंटाचेर ट्रान्सफर करपाचें काम, कोणाक लोनांतल्यान सबसिडी आसतली जाल्यार कोणाक डायरेक्ट पयशे आसतले, कोणाक तरी बिझनेसा खातीर ताका सबसिडी आसतली, कोणाक तेज्या कन्स्ट्रक्शन लायनींतली सबसिडी आसतली, ही सगळी ताका दिवपाचें काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन 20 लाख करोड रुपया म्हणजे द 10% ऑफ द इंडियन बजेट, आमच्या देशाच्या बजेटाचें 10% बजेट हें तेंच्यांनी लोकांक दिवपाचें काम केलें. तेंच म्हज्या सरकारान म्हणजे आमच्या सगळ्या एडमिनिस्ट्रेशनान इनिशिएटिव्ज घेतलो आनी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम केलें. हांव तांचेंय बी आज अभिनंदन करता. आनी हेजो सगळ्याचो विचार करून आमी ठरयलें किंवा ही संद आसा आनी ही संद घेवन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जर आत्मनिर्भर भारत आनी वोकल फॉर द लोकल तांच्यांनी उलो मारला, देशवासियांक उलो मारला, कितें म्हणून तर आमचो लोकल प्रॉडक्ट जो आसा पळय न्ही हाज्या खातीर आमी वोकल जावपाक जाय. आनी तेंच धरून तेंच्यांनी म्हटलें की आमचो इम्पोर्ट कमी जावपाक जाय, एक्सपोर्ट वाडपाक जाय. मागीर ते डिफेन्स आसूं किंवा फूड इंडस्ट्री आसूं, सगळ्या दृश्टीन तांच्यांनी आमची इम्पोर्ट जो आसा हो कमी करून एक्सपोर्ट खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवया. ते जर करतले आसत जाल्यार लोकलांक आमी खंय तरी स्किल्ड मॅनपावर सगळ्या बाबतींत करपाची गरज आसा. आनी ह्याच धर्तीचेर आमी ठरयलें, प्रशासनान ठरयलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें आमी करपाक जाय. मागीर हें जर करतलें आसत जाल्यार आमची ताकद कितें आसा. बाब मावीन उलयता आसतना ताणें सांगलें आयजूय बी आमी भाजी आसतली, फुलां आसतली, चिकन आसतलें, तांतयां हें सगळें आमी भायल्यान हाडटा. आमची जर तुमी ताकद पळयशात जाल्यार आयजूय आमच्या कडेन भात आसा, काजू आसा, फुलां आसा, इवन द ऑर्चीड प्लांट, ऑर्चीड फ्लावर्स ती आमच्या कडेन हांगासर जाता. अननस आसतले, केळी आसतलो, आंबो आसतलो, फणस आसतलो. भाजयेचे प्रकार जर पळयले आमी भेंडे आसतले, मुळो आसतलो, चिटकी आसतली आनी मिरसांग आसतली, खोला आसत किंवा हरमल आसत किंवा दिवाडे आसत. हांगासली मिरची ही जाका आमी म्हणटा की जी भारत देशांत जाणा जाल्ली मिरची आसा ताका GI टॅगिंग मेळिल्लें आसा. नुस्तें, तांतयां, चिकन
मटन, दूध आनी हँडीक्राफ्ट टुरिजमान विकपी वेगवेगळ्यो गजाली ही आमची ताकद आसा. हे आमच्या कडेन हांगासर जाता. बट आमी खंय तरी निग्लेक्ट केला. आमी खंय तरी हाज्या कडेन कॉन्सन्ट्रेट करूंक ना. आमी जाय त्या पद्दतीत आमी जाका म्हणटा की प्रोफेशनल पद्दतीत आमी ह्या वेवसायांत उतरूंक ना म्हणून आमी फाटीं पडल्या. आनी म्हणून तर ताका लागून म्हाका दिसता दर दिसाक आमकां जवळपास 2 लाखा पेक्षा चड लिटर दूद हें भायल्यान हाडचें पडटा. टुरिजम सिजन चालू आसतना हांव आमच्या डायरेक्टर वेटरनरी कडेन उलयतालो. 1.5 लाख तांतयां ही आमची डेली रिक्वायरमेंट आसा. कितलेशेच किलो चिकन ही आमची डेली रिक्वायरमेंट आसा. हें आमी करूंक शकना काय कितें? हे आमच्या गांवांतल्या लोकां कडेन तितकी ताकद ना काय कितें? आसा. तांकां मोटिवेशन करपाची गरज आसा. आमचो लोकल जो मनीस तयार करता ताज्या खातीर आमी सोदपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता तें आमी सोदपाक जाय. आमी एके वटेंतल्यान म्हणटा की ग्रह उद्योग जे आसा हे आमी सुरू करपाक जाय. आनी त्या ग्रह उद्योगा खातीर गोंय सरकारच्यो येवजण्यो आसतल्यो किंवा केंद्र सरकारच्यो येवजण्यो आसतल्यो. आयज फूड प्रोसेसींग बाबतींतले आसत जाल्यार केंद्र सरकारा कडेन जायत्यो येवजण्यो आसा. बट त्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावना. आनी त्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर म्हाका दिसता कोणी तरी इनिशिएटिव्ज घेवपाची गरज आसा. ती इनिशिएटिव्ज आमचे पंच सरपंच ज्या पद्दतीन हिरिरीन फाटले 6 म्हयने जर कोविडा खातीर वावरूं शकता आसत जाल्यार तेच गांवांय खातीर काम करपाक शकता. आनी हें तुमकां सगळ्या जाणांक दाखोवन दिवपा खातीर आमी म्हणटा की निश्चितच आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनचे सगळे प्रोफेसर्स टिचर्स ज्यांच्यांनी ती ग्रामपंचायत ओन केल्या. सुरवातीच्या घडीक हो कार्यक्रम जरी आयज 41 ग्रामपंचायतींनी सुरू जाता बट उरलेल्याय बी जवळपास 50 ग्रामपंचायती ज्यो उरता टप्प्या टप्प्यान फुडल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर म्हणजे त्या ग्रामपंचायतींनी आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनचे टिचर्स ना जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे तुमच्या मदीं तुमच्या ग्रामपंचायतींत येतले. हो कन्सेप्ट तुमकांय समजून सांगतले. तुमच्या ग्रामपंचायतीचो जो सर्वे रिपोर्ट केला तो सर्वे रिपोर्ट तुमच्या कडेन दितले. त्या सर्वे रिपोर्टाचेर तुमच्या कडेन डिस्कस करतले. तुमच्या कडेन भासाभास करतले. तुज्या पंचायतीन पोटेन्शियल कितें आसा, तुज्या पंचायतीन तुमी कितें करपाक शकता, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली तुमच्या कडेन डिस्कस केल्यो वयतल्यो. आनी तेज्याच खातीर तुमी इनिशिएटिव्ज घेवन तुमी आयडेंटिफाय करचें पडटलें म्हाज्या पंचायतीचें पोटेन्शियल कितें. तर हांव बऱ्या रितीत भात तयार करपाक शकता, हांव बऱ्या रितीत वेजिटेबल तयार करपाक शकता, हांव मोठ्या प्रमाणात चिकन तयार करपाक शकता जें आज इम्पोर्ट करता. आमची कॅपेसिटी आसा, आमकां जाय तितके तरी आमी तयार करपाक शकतले. हें म्हाका दिसता ही एक बरी संद आसा गोंयकारांच्या मदीं. आनी ती फक्त पंचायतीच न्ही तर नगरपालिकेच्या क्षेत्रांत सुद्दां जेन्ना फुडल्या सेकंड स्टेपींतल्यान आमी हो कार्यक्रम सुरू करता निश्चितच आमी दोनूय कडेन हो खूब मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटिव्ज घेवन हो कार्यक्रम करपाक शकतले. आमी आतां हो कार्यक्रम जो आत्तां म्हणजे सुरवातीक कदाचित ह्या कार्यक्रम कितें नक्की आमी कसो फुडें वचप हें थोडेंशें कन्फ्युजन जरी असलें. हो कार्यक्रम कितें 3 दिसाचो आनी आठवड्याचो कार्यक्रम न्ही. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की 2 ऑक्टोबर 2020 पासून 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत हो पयल्या स्टेजीत. म्हणजे ताका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लाँग टर्म म्हणजे 1 वर्स, 2 वर्स आनी 3 वर्स अशा पद्दतीत हो कार्यक्रम पुराय 3 वर्सां चलतलो. बट एका वर्साचो कार्यक्रम हो जाका 2 ऑक्टोबर 2020 पासून 2 ऑक्टोबर 2000 जवळपास 21 पर्यंत ह्या कार्यक्रमाचो कालखंड कन्सिडर करून ताजेर वेगवेगळे कार्यक्रम आमी करप असोच आमी निर्णय घेतला. आनी ह्या आत्मनिर्भर भारतच्या सकयल जो तुमच्या कडेन वयता ताका आमी म्हणटले की स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे तो कार्यक्रमाचें इम्प्लिमेंटेशन वयतलो करतलो. जावं तो कॉलेजींतलो प्रोफेसर टिचर जावं तो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स तो कम्युनिकेट करतलो तुमच्या मदीं आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या मदीं. तुमकां एखाद्या वेटरनरी डिपार्टमेंटाक थंय हाडपाक जाय. आमच्या गांवांतल्या 12 भावांक आमकां KCC कार्ड मेळोवन दिवपाचें आसतलें, गायी घेवन दिवपाचें आसतलें, फिशरीजच्यो स्किमी दिवपाच्यो आसतल्यो. तशें आसत जाल्यार ज्या पद्दतीत माननीय नरेंद्र मोदीजीन म्हटलां की कर्मयोगी जावपाक जाय. सगळ्या सरकारी सेवकांनी म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स पासून लास्ट LDC पर्यंत हांच्यांनी कर्मयोगी जावप गरजेचें आसा. आनी त्याच कर्मयोगी ह्या धर्तीचेर आमी सगळे जे ऑफिसर्स आमकां जेन्ना जेन्ना लागता तेन्ना तेन्ना ताका त्या ग्रामपंचायतीत आफयलो वयतलो, हाडलो वयतलो. तेज्या कडेन डायलॉग्स जे आसा तुमचे
हे सगळ्या कडेन दिले वयतले. सगळ्या डिपार्टमेंटाचो आमकां सहकार्य हे खूब मोठ्या प्रमाणात सहकार्य आमकां हे मेळ्ळें वयतलें. आनी हे सगळें केन्ना सक्सेसफूल जातलें? सरकारान कार्यक्रम ठरयलो म्हणून जावचो ना. हो कार्यक्रम जो आसा हो मुळात तुमची इनवॉल्वमेंट जायी, लोकांची इनवॉल्वमेंट जायी, ग्रामपंचायतीची इनवॉल्वमेंट जायी. आमकां सरकाराक हो कार्यक्रम सक्सेसफूल करपाक जाय आसत. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता. तुमी सगळे जाण जर आमी एकत्र आयले जाल्यारूच आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक शकतले, अदरवायज ना. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता इनिशिएटीव जर घेतली जाल्यार नक्कीच आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय जें आमी म्हणटा जावपाक जाय तें जावपाक शकतलें. त्या खातीर म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे कळकळीची विनंती आसा की ह्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जायात, लोकांक ह्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट करून घेयात. वेगवेगळ्यो सरकारी येवजणी म्हणजे आमी हातूंतल्यान नक्की करतले कितें तर बरेचशे फावटी आमी पळयता किंवा वेगवेगळे ग्रामीण उद्योग जे आसा किंवा वेगवेगळ्यो सरकारच्यो येवजण्यो आसात आयजूय बी गरजवंता पर्यंत पावना. त्यो गरजवंता पर्यंत पावतले आसत जाल्यार त्यो आमी पावोवपाक शकता, सगळे जाण मेळून पावोवपाक शकता. आयजूय ऑर्फन चायल्ड आसत जाल्यार तेज्या खातीर आसपी आमी जाका बचपन स्कीम म्हणटा, म्हणजे जाका आवय आनी बापूय ना अशा भुरग्याक जर बचपन स्किमीच्या अंतर्गत आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट 3,000 रुपया दिता आसत जाल्यार त्या ऑर्फन चायल्डा पर्यंत कोणी पावोवपाक जाय आसत, आमी पावोवपाक जाय. त्या खातीर म्हणजे सगळ्या खात्याचे आमकां डिटेल स्टडी आसतले अधिकारी, म्हणजे तुमच्या कडेन येवपी अधिकारी आसत किंवा टिचर्स आसत, हाका ट्रेनींग आमचे जिपार्ड सगळ्या खात्याची ट्रेनींग दिली वयतली. म्हणजे तुमी ताका जरी कितें विचारलें म्हाज्या पंचायत एरियेन हो प्रश्न आसा, मागीर जावं तो डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जावं तो इंडिविज्युअल मनशाच्या बाबतींत, जाल्यारूय त्या प्रश्नाचें उत्तर सुटावें जावचें हो मुळात म्हजो उद्देश आसा. आमी सगळ्या लोकां पर्यंत सकयल पावपाक आमी कार्यरत आसतले आनी तेंच करपा खातीर म्हाका दिसता आमी जाका सस्टेनेबल गोल म्हणटा जो एचीव जावपाक जाय, शाश्वत विकास ज्या पद्दतीत आमकां करपाक जाय तो करपा खातीर आमी सगळ्यांनी मेळोन काम करीत. म्हणजे हेज्या अंतर्गत येवपी मुद्दे खंयचे आमी जाका म्हणटा नो पॉवर्टी, आमकां गरिबी जी आसा ही नश्ट करपाक जाय. एखाद्या जेन्ना गोंयाक आज 60 वर्सां पुराय जाता, म्हणजे गोंय 19 डिसेंबराक आमकां 60 वर्सां पुराय जाता, आमी 60व्या वर्सांत पदार्पण करता आनी गोंय मुक्त जावन जर 60 वर्सां पुराय जाता आसत जाल्यार त्या धर्तीचेर गोंयान रावपी जो गोंयकार आसा हो खंय तरी आजुनूय दारिद्र्य रेशे सकयल आसत जाल्यार तें बरें दिसचें ना. पण ताजोय इन्कम लेवल वाडोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी जाका म्हणटा नो पॉवर्टी, झिरो हंगर, ह्या गोंयांत कोणूच उपाशी उरपाक जायना. आमी तिसरी गजाल म्हणटा गूड हेल्थ अँड वेलबिंग्स. आयजूय गोंयांत बरें हेल्थ आनी वेलबिंग म्हणजे सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्राच्या वतीन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट आमी खूब पद्दतीन दिता, बरी ट्रिटमेंट दिता. क्वॉलिटी एड्युकेशन गोंयांत ज्या पद्दतीत फ्री एड्युकेशन मेळटा हे इतर राज्यांत ह्या पद्दतीत मेळना. बट तें क्वॉलिटी एड्युकेशन जावपा खातीर आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंट हाज्या मार्फत प्रयत्न आसतलो. जेंडर इक्वेलिटी खंयसरूच आमच्या मदीं म्हणजे चलो चली हाज्या मदीं भेदभाव आसचो ना. आमी म्हणटा की क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन सांगपाक खूब खोस भोगता की हर घर जल ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमी कालूच माननीय पंतप्रधानांक हांवें ब्रीफ केलें की गोंयांत ज्या पंचायतींत आसलेलीं रजिस्टर्ड घरां ह्या घरांनी आमी प्रत्येकाक टॅप वॉटर कनेक्शन दिवपाक शकलेलें. हांव रजिस्टर्ड आसलेलीं घरां हांव सगळ्या सरपंचांच्या आनी डायरेक्टर पंचायत आनी इवन दो द PCA म्हणजे PWDच्या आमच्या सगळ्या इंजिनियरांचें अभिनंदन करता. गोंय हें आयज पयलें राज्य आसा जेच्या कडेन हर घर जल म्हणजे प्रत्येकाक नळांतल्यान उदीक मेळटा. मागीर तें गव्हर्मेंट नळांतल्यान मेळुनी किंवा तेज्या ओन सोर्सीसांतल्यान मेळुनी. तुमचोय सगळ्यांचो इनिशिएटिव्ह आसा. बट तरी सुद्दां हो कार्यक्रम जो नवीन घर बांदता ताका नळ मेळत वयतलो. आनी आमी जाका म्हणटा की क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री जरी आमी क्लियर केले आसत जाल्यार सुद्दां आयजूय बी बायो टॉयलेटाचें काम सुरू आसा. प्रत्येकाक इंडिविज्युअल टॉयलेट ही मेळत आसा. म्हणजे गोंय हें अशें राज्य ज्या राज्यांत आमी सगळ्या बाबतींत नंबर 1 चेर येवपाचो प्रयत्न आमी सदोदीत करीत आसा. एफोर्डेबल अँड क्लीन एनर्जी म्हाका दिसता आमी ह्याय बाबतींत आमचो जायतो प्रयत्न सुरू आसा. इट इज अ डिसेंट वर्क अँड इकॉनॉमीक ग्रोथ ह्या बाबतींत आमी जायत्या सगळ्यां कडेन म्हणजे बरें काम आनी आमची इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जातली हाज्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमी त्या धर्तीचेर करता. इंडस्ट्री, इनोवेशन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर
इंडस्ट्रीच्या बाबतींत आमी जायत्यो गजाली पावलां फुडें मारीत आसा. थोड्याच दिसां भितर बदल जो आसा हो इंडस्ट्रीच्या बाबतींत इनोव्हेशनच्या बाबतींतूय दिसून येतले. DHE बरोबर आमचो अजुनूय बी म्हणजे जो वेगवेगळे कार्यक्रम आमी ह्या धर्तीचेर दवरल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर बट प्रायवेट सॅक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपी हांच्याय खातीर ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस कशा पद्दतीन फुडें वयचो हाजोय आमी विचार सुरू केला. इट इज रिड्यूस्ड इनइक्वेलिटी. आमी पळयता की तो फक्त हांगासर गरीब श्रीमंत न्ही, जाती भेदूय हांगासलो नश्ट जावपाक जाय. गोंय हें एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यांत आमी सदोदीत म्हणटा हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हाजे मदीं केन्नाच भेदभाव लोकांक दिसलो ना. पोट जाती भितर सुद्दां भेदभाव जो आसा वो दिसचो न्हू. हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. युनिफॉर्म सिवील कोड राबोवपी एकमेव राज्य भारत देशांतले जर खंयचे आसत जाल्यार तें हें गोंय राज्य आसा हें आमी अभिमानान सांगता. पयलीं पासून हे जेर उलयता. त्याच बरोबर आमी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कन्जम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लायमेट एक्शन, लायफ बिलो वॉटर, लायफ ऑन लँड, पीस, जस्टीस, स्ट्रॉंग इन्स्टिट्यूशन्स एंड पार्टनरशीप टू अचिवमेंट ऑफ द गोल. आतां हे सगळे गोल जर आमी अचीव करतले आसत जाल्यार ते तुमच्या बरोबर पार्टनरशीप केल्या शिवाय आमकां शक्य ना सरकाराक. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी वी वॉन्ट टू कम ऑन द सेम पेज. एकाच धर्तीचेर जर आमी काम करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता आमी हें करपाक शक्य जातलें. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा, कारण पंच हो शेवटच्या लोकां पर्यंत पावता. म्हाज्या वार्डांत कोणाची गरज कितें आसा? म्हणजे म्हाज्या वार्डांत खरोच अत्यंत गरीब आसलेलो मनीस आहा काय कितें? म्हाज्या वार्डांत अजुनूय कोणी उपाशी उरता काय कितें? हाजी नोंद करची. कशा पद्दतीन ताजेर इम्प्लिमेंटेशन करप हें आमचे थंयसर आयिल्ले ऑफिसर्स ताजेर काम करून हें निश्चितच तुमच्या पर्यंत कळयतले अशें म्हाका दिसता. हातूंत जर आमची सगळ्यांची जर इन्वॉल्वमेंट जाली जाल्यार हो एक उत्सव जातलो. आनी हो उत्सव जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हो एक सण जावपाक जाय, हें एक फेस्त जावपाक जाय. आनी जेन्ना आमी हो उत्सव रुपांत मनयतले म्हणजे वर्सभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या उत्सवाच्या रुपान जर आमी केले आनी इन्वॉल्वमेंट जर जाली जाल्यार निश्चितच आमी सगळे जाण एक बरो इन्वॉल्वमेंट लोकांच्या मदीं करून आमी हो कार्यक्रम म्हणजे हो फक्त सरकारी कार्यक्रम न्ही. एका खंय तरी येतले, खंय तरी आमी एक 10 लाख रुपया मोडटले आनी तो कार्यक्रम म्हणजे ते गटर बांदप न्ही. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा किंवा एखादी शेड बांदप न्हय, तर हांगासर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. त्या खातीर आमी म्हटलां की ताका उत्सवाचें आनी फेस्ताचें स्वरूप येवपाक जाय, ज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांचें इन्वॉल्वमेंट खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो. आनी हें जावपा खातीर वर्सभर वेगवेगळे ट्रेनींग प्रोग्रामूय जातले. हे ट्रेनींग प्रोग्राम जो तुमच्या कडेन येता एक्सपर्ट ताजी ट्रेनींग जातली, जे तुमी पंच आसा तांचीय ट्रेनींग जातली. ह्या सगळ्यांची ट्रेनींग जावप हें गरजेचें आसा. आनी हो सगळ्याचो सांगता आसतना अजून एक 2-3 गजाली. आज जर ह्या कार्यक्रमाचें आमी लोकार्पण करता, आज कदाचित आमी पार्टिसिपेशन म्हणल्यार फुडल्या सुवातीन दर म्हयन्याक ह्या कार्यक्रमाचें तुमच्या बरोबर म्हणजे पार्टिसिपेशनूय उरतलें. इट इज वन वे आसचें ना. आयचें भाशण हें म्हाजें डायरेक्टली तुमच्या खातीर जरी आसलें जाल्यार हाज्या फुडें दर म्हयन्याक म्हणजे घडये कदाचित आमचो दर म्हयन्याक हांवूय उलयतलो, एखादो आमचो मंत्रीय बी हो त्या सगळ्या लोकां कडेन जे आसा ह्या सगळ्या लोकां कडेन उलयतलो, सगळ्या पंच सरपंचां कडेन उलयतलो, सगळे आमचे जे टिचर्स ट्रेनिंगेचेर वयता, स्टुडंट्स जे आमचे ट्रेनिंगेचेर वता. आयजूय बी हांव पळयता म्हणजे पंच सरपंच इतलेच आमचे कितलेशेच सगळ्या कॉलेजींतले टिचर्स आनी स्टुडंट्स जेंच्यांनी पार्टिसिपेट केल्या ते ऑनलायन एवेलेबल आसात. तांकांय खूब उत्साह आसा. आनी हो कार्यक्रम कसो जातलो काय म्हणून म्हणजे म्हाज्या कॉलेजींतले कसो इतको बरी पंचायत खंयची करतली हाज्याय खातीर म्हणजे खूब मोठें पार्टिसिपेशन सगळ्यां कडल्यान जावपाक जाय. आनी ते फक्त वन वे कम्युनिकेशन आसचें तुमच्या कडल्यान सजेशन्स घेतली वयतली दर म्हयन्याक. म्हणजे तुमची सजेशन्स कितें आसा, आमी आनीक इम्प्रुवमेंट कशी करपाक जाय, म्हणजे हो सगळो इन्वॉल्वमेंट करून घेतलेलो कार्यक्रम आसतलो. आनी ह्याच धर्तीचेर आमी इतकेंच न्ही तर ज्या वेगवेगळ्या कॉलेजी वांटेकारी जातात त्या कॉलेजींच्याय मदीं म्हणजे म्हाज्या पंचायतीन हांवें कशी पंचायत केली हाज्याय मदीं कॉम्पिटिशन्स आसतलें. म्हणजे हांवें हो कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करता आसतना कसो केलो किंवा म्हाजी पंचायत कशा पद्दतीन जाली तांच्याय मदीं कॉम्पिटिशन्स आसतलें. त्याच बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की बरी कामगिरी करपी हे बरी कामगिरी ज्या पंचायतीन करपी ज्या कॉलेजीचें फेलिसिटेशन जातलें.
तांचोय गौरव केलो वयतलो की एखाद्या आमच्या 25 कॉलेजी पैकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 म्हणजे 5 कॉलेजी जेंच्यांनी बेस्ट पैकी काम त्या पंचायत एरियेत केलें आसत जाल्यार तेंचें फेलिसिटेशन जें आसा ह्या फुडल्या 2 ऑक्टोबराच्या म्हणजे दरम्यान हो 2 ऑक्टोबर जालो फुडल्या 2 ऑक्टोबराच्या दरम्यान डिसायड केलें वयतलें आनी फुडल्या कार्यक्रमांत तांच्याय कामाचें कॉग्निजन्स घेतलें वयतलें. इतकेंच न्हय तर आमी ग्राम पंचायतीक आमी ठरयलां की ग्राम पंचायत स्तराचेर तुमी कशा पद्दतीत काम केलें आनी त्या खातीर मागीर कोस्टल ग्रामपंचायती आसतल्यो रुरल ग्रामपंचायती आसतल्यो मायनींग हाज्या खातीर अवॉर्ड जो आसा म्हणजे ताजो अवॉर्ड मदीं केन्ना तरी कितलो अवॉर्ड दितले आमी म्हणजे फर्स्ट सेकंड थर्ड वेगवेगळ्या कॅटेगरीत आनी खंयच्या ग्रामपंचायती खंयच्या ग्रुपांत येता त्यो पयलींच थरयल्यो वयतल्यो. तांकां अवॉर्ड जे आसा डिक्लेअर केले वयतले आनी फुडल्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत ते दिले वयतले. मागीर तेज्या खातीर क्रायटेरियाज आसतल्यो. आमी जशें म्हणटा की त्या ग्रामपंचायतींत वेगवेगळी म्हणजे आमी कचऱ्याची विलेवाट कशें लायता म्हाज्या ग्रामपंचायतीन आमी स्मशानभुमी कॉमन सगळ्या खातीर आसा काय ना. इट इज नॉट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हाज्या ग्रामपंचायतींत हांवें बेजीक काम कशें केलां म्हणजे हांवें इम्प्लिमेंटेशन कशें केलां ह्याय धर्तीचेर म्हणजे हें काम जें आसा हें सगळ्याच्या मेरेन दवरपाक म्हाका दिसता निश्चितच आमी सगळे जाण हाजेर जर वेवस्थीत रित्या आनी हें नॉट ओन्ली द पंच आमी फक्त जेन्ना म्हणटा आयज जरी आमी सुरवातीक पंच आनी सरपंच हेंच्याच कडेन उलयता आसत न्हय तर गांवांतलो यूथ क्लब आसतलो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतलो महिला मंडळ आसतलें गांवांतली संस्था आसतली मागीर ती दुग्ध संस्था आसूं किंवा ती गांवांतली एखादी शेतकरी संस्था आसूं गांवांतली एखादी क्रेडीट सोसायटी आसूं तांचोय इनवॉल्वमेंट म्हणजे आमचो जेन्ना अधिकारी थंय वयतलो तो गांवांतल्या फक्त पंचांगणाच न्हय तर गांवांतल्या इतर जेंकां इंट्रस्ट आसा विलेज डेवलॉपमेंटान जेका इंट्रस्ट आसा की आपली ग्रामपंचायत आपलो गांव वो विकासाच्या दृश्टीन फुडें व्हरपाक हांची सगळ्यांची इनवॉल्वमेंट जातली. म्हणून हांवें म्हटलां हो फक्त सरकारी कार्यक्रम न्हू हो फक्त एखादो सरकारी कार्यक्रम आमी केलो आनी आमचे PWDचे ऑफिसर थंय वचून केले न्हू. हो गांवच्या विकासाचो कार्यक्रम आसा ह्या गोंयच्या विकासाचो कार्यक्रम आसा हो गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाचो कार्यक्रम आसा आनी ताकाच लागून तितूर इनवॉल्वमेंट कोणाची जायी तुमची आमची सगळ्यांची जायी. म्हणून म्हटलां हांवें इट इज नॉट ओन्ली द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव बट गांवांतले सगळे लोक जे आसा हे हातूंतल्यान इनवॉल्व जातले आनी हे इनवॉल्व जाता आसतना आपल्या गांवांत स्कील कितें आसा हाजेंय मॅपींग जातलें आनी तेजो ह्या सगळ्या गोश्टींचो म्हणजे टप्प्या टप्प्यान तुमकां कळत वयतलें दर म्हयन्याक तितूर तुमकां प्रोग्रेस जो आसा हो दिसत वयतलो. इट इज अ ट्रान्सपरंट प्रोग्राम. आमी सदांच म्हटलां की हो कार्यक्रम आमकां सक्सेसफूल करपाक जाय आसत जाल्यार इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय. ती प्रत्येक कार्यक्रमांत तुमची इनवॉल्वमेंट ही जाली वयतली आनी सगळी कडेन म्हणजे आमी सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो सुद्दां म्हणजे आयजूय सगळ्या लोकां पर्यंत जर पावयतले आसत जाल्यार ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी खूब बऱ्या रितीन म्हाका दिसता हे पावोवपाक शकतले आनी ताका लागून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें जें स्वप्न आसा जें साकार करपाचें तें स्वप्न साकार करपाक तुमी आमी सगळे जाण जर एकत्र आयले इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स ह्यो सगळ्यो गजाली सायडीक दवरुया. सद्या फक्त एकच उद्देश फुडें दवरुया तो म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपाचो. म्हाका दिसता आज जे सगळ्यो ग्रामपंचायती 191 ग्रामपंचायत कॉलेजीस जेंचो इनवॉल्वमेंट ह्या कार्यक्रमान आसा मुख्यमंत्री म्हणून खूब बरें दिसता खरोखरूच म्हणजे ज्या पद्दतीन उत्साह म्हणजे फक्त जांचो आमी काम करतले तेंचोच न्ही इतर लोकांकूय बी हो कार्यक्रम तरी कितें आसा हो कार्यक्रमाचो उत्साह जो लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा आनी लोकां मदीं जो आयकपाक वाचपाक मेळटा तो खरोखरूच हो कार्यक्रम हो बऱ्या रितीन सक्सेसफूल जातलो हाजी हांव आशा बाळगतां. आनी माननीय मोदीजीन ज्या पद्दतीत म्हणजे महात्मा गांधीजीन परत एकदां आमकां जर देशाचो विकास जावपाक जाय जाल्यार गांवचो विकास जावचो पडटलो हें तेंचें ब्रीद वाक्य आसा. त्याच धर्तीचेर आत्मनिर्भर भारत जर जातलो आसत जाल्यार ताका स्वलंबन गांव जावपाक जाय जाल्यारूच स्वयंपूर्ण गोवा जातलो. आनी स्वलंबन म्हणजे आमी जाका स्वावलंबी गांव आमचो हांव म्हाजो गांव स्वावलंबी करतलो म्हाज्या गांवांत लागपी गजाली हांव थंयसरल्या थंयसर तयार करतलो एकामेकाक मदत करून एकामेकाच्या सहकार्यान म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली येतल्यो भितर. आमी म्हणटले की आमी बऱ्योचश्यो गजाली पंचायत लेवलाचेर करपाक शकता जाका आमी आदर्श ग्रामपंचायत वेगवेगळ्यो आतां पर्यंत पळयल्या आसतल्यो वाय नॉट ती ग्रामपंचायत म्हाजी कित्याक न्हू ह्या धर्तीचेर आमकां काम करपाक जाय. आनी त्याच धर्तीचेर जर आमी काम करपाक शकले जाल्यार निश्चितच आमी जें स्वप्न पळयता
की आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय. तें स्वप्न साकार करपाक तुमी सगळे जाण म्हाज्या बरोबर, सरकाराच्या बरोबर, सरकारांतले सगळे अधिकारी तुमच्या बरोबर आसात. हांव तुमकां एक गजाल सांगता, सरकाराचे खंयच्याच खात्यांतलें काम तुमच्या हाज्या फुडें म्हणजे आमी फास्ट ट्रॅक करून त्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो काम वर्सभर चालू उरतलो. आनी निश्चितच म्हणजे ह्या कार्यक्रमाचो इनिशिएटिव्स घेवपी आनी सगळो बेजीक डाटा तयार करपी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन आनी जिपार्ड ह्या संस्थेन बेजीक काम केलां. आनी माविन गुदिनो हांच्यांनी आश्वासन दिलां की तुमच्या सगळ्या पंच आनी सरपंच आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांच्या मार्फत तुमचें 100% इम्प्लिमेंटेशन आमी गांवां मदीं करतलो. हो उत्साह पळोवन आनी तुमी सगळे जाण ऑनलायन आज एवेलेबल आसात. हो उत्साह पळोवन म्हाका निश्चितच खात्री आसा की आमकां जें काम बेजिकली सगळ्या लोकां पर्यंत व्हरपाक जाय तें व्हरपाक तुमी सगळे जाण मदत करतले. आनी परत एकदां म्हणजे हांव आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट सक्सेसफूल करपा खातीर तुमच्या कडेन मागता की तुमी निश्चितच की ह्या वाटेंतल्यान तुमी निश्चितच सगळे जाण म्हणजे हो कन्सेप्ट जो आसा फुडें घेवन वयतले आनी सरकाराक मदत करतले. आमी संकल्प करुया की आमी आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण फुडल्या 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत पयली फेज जी आसा हाजी कंप्लीट करुया. हें सगळें करता आसतना हांव स्वता मुख्यमंत्री म्हणून आनी म्हाज्या कॅबिनेटांतले मिनिस्टर्स हे सगळे ग्रामपंचायतींनी जायते फावटी प्रवास करतले. वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी आमचो स्वताचो प्रवास आसतलो. वर्सभर आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो वेगवेगळ्यो ग्रामपंचायती एकेच फावटी कशा पद्दतीत कवर करप हाजोय कार्यक्रम आंखलेलो आसा. त्या खातीर वर्सभर गोंय हे प्रगतीच्या वाटेन वचपाक स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन वचपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य मागता. आनी परत एकदां ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे जाण मोठ्या संख्येन उपस्थित रावल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा देव बरें करूं म्हणटा. आता ही आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही कार्यावळ कशी इम्प्लिमेंट जातली ताचो इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन सरकारान तयार केला आणि ह्या इम्प्लिमेंटेशन प्लॅनाचे मॅन्युअल ताचे लोकार्पण करचे अशें हांव भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच मुखेल सचिव श्री परिमल राय आणि जिपार्डाचे डायरेक्टर जनरल मॅथ्यू सॅम्युअल हांचे लागीं मागता की तांणी हे मॅन्युअल पयले वर्शन जे आसा पयल्या पेजीचे इम्प्लिमेंटेशन कशें जातले त्याचे मॅन्युअल आमी वर्शन 1 हाचे लोकार्पण करचे. ह्या मॅन्युअलाच्यो कॉपी सगळ्या ग्रामपंचायतीक आणि सगळ्या कॉलेजींनी पावयतले आणि ह्या मॅन्युअला प्रमाणे पयल्या फेजीचे इम्प्लिमेंटेशन जातले. हांव आतां म्हजे कलीग श्री मायकल डिसुजा हांचे लागीं मागता की तांणी सगळ्यांचे उपकार मानचे. थँक्स अ लॉट प्रसाद. देव बरें करूंक म्हणटा. आमचे पयले देव बरें करूंक म्हणटा पयले आमचे प्रेस आमचे जर्नलिस्ट भाव जे ऑनलायन आयकतात हे पळयतात हो इव्हेंट पळयतात तुमचो ह्या कार्यक्रमाक आणि ह्या इम्प्लिमेंटेशन प्रोग्रामाक खूब खूब योगदान आसा. कित्याक जेन्ना सर्वे स्टार्ट जाली जेन्ना सर्वे स्टडी जाली तेन्ना तुमचे इनपूट खूब बरे तरेन आयले आनी हें दिसलें. तशेंच सगळ्या विलेज पंचायत पंच सरपंच 1550 तुमी सगळे एकदा व्हडलो ग्रुप ओके तुम्ही इतलो आदार दिलो तुम्ही खोलायेन तुमी आयले मुखार. NGO स्टेक होल्डर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सगळे जाण आयले जाणटे नेणटे सगळे जाण आयले ओके. आनी तुम्ही आमच्या कॉलेजीक आदार दिलो. त्या खातीर हो एस्पिरेशनल प्रोग्राम हो आमकां घडोवन हाडपाक येता. तसोच हांव आभार मानता आमचो डायरेक्टर पंचायत गाडबाब ओके नारायण साहेबान हो आतां प्रोग्राम आतां सगळ्या BDO तर्फे पंचायत विलेज पंचायत सेक्रेटरी तर्फे करून घेतलो आसा ताजोय आभार मानता. आभार मानता आमचे मंत्री पंचायत मंत्री भौमानेस्त मोविन बाब तशेंच डेप्युटी मंत्री जॉयन आख्खो प्रोग्राम ताणें पळयलो. तशेंच आमची MLA आलिना
आनी ग्लेन तिकलो बाब ओके तशेंच दुसरे आमदार आनी मंत्री जे मदीं मदीं येवन हो प्रोग्राम पळयलो. हो सगळे घडून हाडटा आसतना एडमिनिस्ट्रेशनाचे हेड आमचे मुखेल सचिव परिमल राय हांणी जे स्टार्टिंग सावन जेन्ना कोविड पॅन्डेमीक स्टार्ट जाली तांणी एसईसी तर्फे जो आमकां आदार दिलो आनी हो टोटल कार्यक्रम तो हातीन घेतलो आसा ताजो हांव आभार मानता. आनी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन तांचे कॉलेजी तांचे प्राध्यापक तांचे प्राचार्य तांचे प्रिन्सिपल्स आनी आमची जीपा टीम आमची फूल टीम आनी आमची कोर टीम तांचो आभार मानता. तशेंच सीएमओचे ऑफिसांतले ओके सगळे चीफ मिनिस्टर ऑफिसांतले जे हे ऑनलायन तुमकां वितरण दाखोवपाक हे टेलिकास्ट करपाक तांचे आभार मानता. आनी एट द लास्ट ओके आमचो मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद असलो युनिक इनिशिएटीव ओके देशांत पयले फावट असो जातलो ती आमकां उमेद आसा आनी ह्याच हेचेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.